पेट्रोलाचं सध्या वॅट वाढून प्रायस वाडलेली आसा तेजेर तुजो कमेंट आसा. पळय, सरकार म्हाका दिसता लोकांचो बदलो घेवपाक लागला. कारण दक्षिण गोंयची सीट हांकां मेळूना न्हू. पयलीं म्हणल्यार इलेक्शन जाल्या बरोबर फर्स्ट म्हणल्यार ते पावर टॅरिफ हायक केले आनी एप्रॉक्सिमेटली 60 पैसे 90 पैसा पर युनिट. मान्य मुख्यमंत्र्यान पयर कितें विधान केलें की काय ना, इट्स जस्ट म्हणून. पूण जस्ट जेन्ना पावर टॅरिफ 60 ते 90 पैसे इंटू युनिट्स करता तेन्ना कितले रुपया जाता हे बारीक लोकांकूच चिमटो लागता ताजो. तशेंच आतां पेट्रोलाचेर 1 रुपया आनी डिझलाचेर कितें 35 पैसे कितें वाडयल्या म्हणून आयकूंक मेळिल्लें. सो हातूंत जर एक पळय, दीस क्लियरली इंडिकेट दॅट की इकनॉमी मॅनेज करपाक सरकार फेल जाला. म्हणजे इकनॉमीचो जो स्ट्रक्चरींग आसा हें सरकारा कडेन जमना. आनी ज्या तरेन भरमसाट वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करतात, ते मागीर इव्हेंट्स म्हणत, इव्हेंट्साचेर सरकाराक जर धरीत जाल्यार देशांत पयलो रँक मेळटलो ह्या सरकाराक इव्हेंट्साचेर. सो इव्हेंट्स करपाचे बंद करात, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बंद करात. आनी हे सरकार मेन म्हणल्यार ट्रान्झॅक्शन सरकार जाला. फ्रॉम टॉप टू बॉटम डावन हे ट्रान्झॅक्शन सरकार. हे ट्रान्झॅक्शन सरकाराचे ट्रान्झॅक्शनां बंद करात जाल्यार सगळेंच सारकें जावंक शकता. टुरिझम इंडस्ट्री सारकी इंडस्ट्री बूस्ट करपाक जाय, मायनींग इंडस्ट्री सारकी ती बूस्ट करपाक जाय, पॉलिसीज हाडपाक जाय जेणे करून हांगच्यान येणावळ सरकाराक येतली. पूण सरकार तें करूंक सोदना कारण गव्हर्मेंट हॅज कंप्लिटली फेल्ड टू मॅनेज द इकॉनॉमी. सरकारा कडेन सरकारी तिजोरी मॅनेज जायना. थंय सारके बरे मनीस जे आसताले पयलीं, बाब मायकल सारको बरो एक ऑफिसर आसतालो, तो ताका काडून आतां शंट आउट केलो. सो बरे ऑफिसर आनी बऱ्या लोकांक जेन्ना थंय घालता ट्रेजरी मॅनेज करपाक जाल्यार इकॉनॉमी मॅनेज जाता. पूण तें आज जायना आनी हाजो सगळो रोश सरकार लोकांचेर काडटा डबल हातून. एक म्हणल्यार दक्षिण गोंयचो सीट केलो, दुसरो इकॉनॉमी आपल्या कडेन मॅनेज जायना म्हणून सरकार लोकां कडेन आतां लुटप. सो दीस आर क्लियरली एंटी पीपल पॉलिसीज आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून आमी कंडेम करतात आनी सरकारा कडेन मागतात एक पावर टॅरिफ परते घेयात, हायक केल्या ते. त्या भायर जे तुमी आज जो झटको दिला पेट्रोल आनी डिझलाचे वाडोवन ह्या फाटल्यान घेयात. कारण कालूच आमी पेपरार वाचिल्लें की बाब सदानंद तानावडे की आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो पावर टॅरिफ संदर्भांत. आतां ते मातशें उलयतना हेय एड करचे आनी बाब तानावडेन फेसिलिटेट करून हेय मातशे दोनूय हायक जे वाडयल्या ते परते करपाक लावचे.